सो आमी आतां पुनिश्का इंजेक्टेबल्स हांगासर आसा. सो कितलीं वर्सां जालीं ह्या इंडस्ट्रीक आनी तुमकां कितलीं वर्सां जालीं हांगासर? सर आमी ह्या इंडस्ट्रीक ऑलमोस्ट 18 to 20 इयर्स जाल्लीं आसा आनी हांव लास्ट 4 इयर्स ह्या कंपनीन कामाक आसा एज अ मेंटेनन्स इंजिनियर म्हणून. पॉवर कन्जम्पशन कितली आसा ह्या इंडस्ट्रीक? पॉवर कन्जम्पशन एवरी डे लायक 36 kWh आसा. 36,600 kWh एवरी डे. आमी जेन्ना बाकीच्या इंडस्ट्रीनी वता त्या वेळाचेर तांकां मेजर प्रॉब्लम्स आसा पावराचो. तुमकां हांगासर पावराचो प्रॉब्लम्स आसा? आमकां खूब पॉवर फेलियर फेस जाता. ताका लागून आमचे जे मशिनरीज आसा वी आर इन टू फार्मास्युटिकल कंपनी लायक ताका इफ देर इज अ पॉवर फेलियर तेन्ना ते मशिनरी स्टॉप जाता रनिंगान. सो दॅट इज अ लम्स ऑर लायक लिक्वीड जे आसा जे आमी यूज करता इंजेक्टेबल्स आसता तेजे वेस्टेज खूब जाता एंड वी आर फेसिंग लॉट ऑफ दिसींग मेंटेनन्स मशिनरी मेंटेनन्साक येता एज वेल एज वी आर फेसिंग लायक तेजो डावन टायमूय आसता. एकदां पॉवर फेल जालो लायक हाफ एन आवर टू 1 hour तेजे रिवर्ट करपाक स्टार्ट करपाक आमकां टायम लागता तितून. खंयच्या इंडस्ट्रीचे तुमच्या पार्ट समज हे जालो फेलियर जालो जाल्यार एप्रॉक्सिमेट तुमचो लॉस कितलो आसता? एप्रॉक्सिमेट आमकां 30 minutes to 1 hour लागता रिस्टोर करपाक एज वेल एज पॉवर गेली की तेज्या उपरांत आमचे डीजी सेट्स आसा ते स्टार्ट जाता. सो लायक लॉट ऑफ लायक 1,000-2,000 liters ऑफ डिझल इज युटिलायज्ड इन अ डे आफ्टर द पॉवर फेलियर. दीस इज अ ह्यूज लॉस एंड आमकां ते अफोर्डेबल ना. Being a pharmaceutical company, we are requesting the resources. It should be streamlined. Like sudden power failure, it is always difficult to maintain the running machineries. हायेस्ट आनी लोवेस्ट कन्जम्पशन कितें? एवरेज आमचे 30,000 kWh आसा एवरी डे ड्युरींग लायक शटडावन लायक 15 ऑगस्ट 19 डिसेंबर किंवा हॉलिडेज आसता. सो तेन्ना आमचे कन्जम्पशन इन अरावंड 16,000 kWh आसता. रनिंगान आमचे 35,000 kWh एवरेज आसा एवरी डे. आनी शिफ्टीनी काम आसता काय 24 hours आसा. येस. म्हाका सांग उदकाचो बी तुमकां प्रॉब्लम आसा कितें? उदकाचो आसा मातसो प्रॉब्लम बट इट इज ओके. उदकाचोय आसा. वी आर फेसिंग सम PWDचें उदक येयना आमकां. लायक वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम.